नमस्कार इश्टानो. सद्याक पेडणे कशें पेटोन उठला हें सगळ्यांनी पळयलां. खूब खुशेची गोश्ट. ते पेडण्याचे लोक भायर सरले म्हणून TCP मिनिस्टराक आयज स्टेटमेंट काडचो पडलो, करेक्टीव मेजर्स घेवचे पडले. कसो फडफडोन काल उलयतालो सगळ्यांनीच पळयलें, पळोवन खूब मजा येयली. मन प्रसन्न जालें कसो फडफडटा तो पळोवन. आनी कितले बंडलां मारल्यो, बडायो मारल्यो, फटाक्षो मारल्यो, तेजेर मागीर आमी सेपरेट व्हिडिओ काडटा. पूण आयज हो व्हिडिओ काडपाचें तात्पर्य दुसरें आसा की आनीक खंयच्या खंयच्या तालुकांनी आनी गांवांनी झोनींग प्लॅन येवपाचो आसा तें सांगपाक लागून हो व्हिडिओ. तेज्या पयलीं जेन्ना आमी लास्ट टायम पेडण्यान झोनींग प्लॅन येता म्हणून अवेरनेस व्हिडिओ क्रिएट केल्लो तेन्ना तुमकां सांगलेलें की कशें हे 183rd मिटिंगेन बोर्ड TCPचे बोर्ड मिटिंगेन जी जाल्लेली 11 ऑगस्ट 2022 ह्या मिटिंगेन निर्णय घेतलेलो की पेडण्या तालुका आनी कदंबा प्लॅटोचो झोनींग प्लॅन तयार करचो म्हणून निर्णय ह्या मिटिंगेन घेतलेलो. हें तुमकां आमी पयलीं सांगलेलें, कळयल्लें. तशेंच आतां आमी तुमकां कळयता की 186 मिटींग जी जाली बोर्डाची, TCP बोर्डाची जी जाल्लेली 15 नोव्हेंबर 2022 त्या मिटिंगेन ह्या गांवांचे आनी तालुकांचे झोनींग प्लॅन तयार करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. खंयचो आतां तो? सत्तरी तालुका, बिचोले तालुका. आतां तालुका सोंपले, हेज्या फुडें ते गांवांचें प्लॅनिंग करतले. आसगांव, नेरूल, कामुर्ली, अंजुना, शिवोले, उसगांव, रिस मागोस, मयडे आमचे आनी कोलवाळे हय. आतां हेच्या फुडें ह्या गांवांचे आनी ह्या तालुकांचे प्लॅन येवपाचे आहा सर्वनाश करपाचे, जे आमचो तो ब्रोकर मिनिस्टर बसला पळय तो तयार करतलो. आनी हेजे थीम पळय आं, ते खंय इंटरनॅशनल लायनींचेर हे प्लॅन तयार करता. म्हटले जितले गांवठी आहा पळय ते मागीर देशधडीक लागले, तांकां धांवडोन घालपाचे सगळे प्रकल्प चल्लेले आहा. हे इंटरनॅशनल लायनीचेर, इंटरनॅशनल म्हटले जुगारांचे अड्डे, सारकी व्हडली व्हडली हॉटेलां, तांकां लागून हें प्लॅनिंग. हे तुमकां लागून कांयच अपेक्षा ना. पेडण्याकारांनी अनुभवले ते. जेन्ना प्लॅनिंगाची सुरवात जाली पेडण्यान, सगळे रियल इस्टेटवाले बाकी सगळे तेंचे इश्ट आहा, कॉर्पोरेट आहा, तेंचो प्लॅन तयार जालो. जेन्ना गांवचे लोक उठले तेन्ना तांकां याद येयली, अरे आमचे गोंयकारूय आहा मरे, तांकां घेवकूच ना हिशोबाक. मागीर आतां ब्रोकर सांगता की बरें तुमचें कितें आहा तें हाडा, तें घालता आमी. म्हटलें हांकां गोंयकारांची यादूच उरना की गोंयकारूय आसा म्हणून गोंयान आनी ते रावता हांगासरले स्थानीक म्हणून. हांकां फक्त दिसता तो ते रियल इस्टेट माफियाचो पयसो, ते ब्रोकराक तेच दिसतले. काल तिणें एक मजेशीर गोश्ट सांगली आनी फटिंगूय उलयलो. आपूण ब्रोकर न्हू म्हणलो, ही निव्वळ फटिंगपणां. पूण तेज्या फुडें एक इंट्रस्टींग गोश्ट सांगली आनी हें सत्य मनांतल्यान येयलें. आपूण आतां स्क्वेअर मिटरांनी डील करिना म्हणपा लागलो. सत्य परिस्थिती. तो आतां हेक्टरांचेर पावला, स्क्वेअर मिटर बीन बारीक. तो गांवचे गांव विकून काडपाक सोदता आतां. ब्रोकरूच तो रियल इस्टेटाचो, तेजे हिस्ट्रीत ते पास्टूच तो आसा. तर तूं ते 70च्या लोकांक मुर्खान काड, आमकां मुर्खान काडूंक नाका. तुजें पास्ट प्रेजेंट आनी तूं करता पळय तें सगळें आमकां सारकें खबर आहा. तूं कोणाक लागून कितें करता तें आनी तूं खंय कोणा वांगडा भोंवता तें सुद्दां आमकां खबर आहा. आमची टीम खूब व्हडली आहा, तूं अंदाजूय लावं शकना. सो इथे मुर्खपणां आनी ते पिशांक पिपळ दाखोवपाचें काम तूं 70वाल्यांक कर. थंयच्यानूच तूं निवडून येता, तेच तुका निवडून हाडटा परत परत. तांकां मुर्खान काड, तेंचे सत्यानाश करता तेंचो कर. 70क जाय तें कर. ते हरशीं म्हणून दुसरो कंट्रीच केल्लेली आहा तुवें आनी तांकां ते भोगपाकूय जाय तुमकां निवडून हाडटा म्हणून आनी आमकां त्रास करता म्हणून. सो हे जे गांवची नांवां आतां घेतला, 70 सोडून दिवया. बिचोले, आसगांव, निल्ला, नेरूल, कामुर्ली, अंजुना, शिवोले, उसगांव, रेस मागोस, मयड्या आनी कोलवाळे हेच्या फुडें पेडण्या तालुका सारके सर्वनाश करपाचे प्लॅन ह्या गांवांचे तयार करपाचे म्हणून निर्णय घेतलेलो आहा त्या ब्रोकरान, TCP मिनिस्टरान. तर मातशें कॉशियस रावा, तयारी करा रस्त्यार देंवपाची कितें. आनी पेडण्याकारा वांगडा मातशें उबें रावया. हें मनान घालया आमी, विचार करया. देव बरें करूं.